प्रवेश गीत गाउँको उभे रावियां मोगाळ भाऊ भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता। आज आमचे मंगळूर दिवसेन आमकां लिजनरी भाऊ भयणी संतोश असो तशेंच संभ्रम असो दीस। आमी आज आमच्या लिजनाचो शतमानोत्सव आचरण करता आनी देवान आमचेर ओतिल्ल्या कृप्या देणा खातीर सरेस्पराक अर्गां दीन वचता। 1920 वर्सा सप्टेंबर 7 डब्लिनाच्या आर्च दिवसेन मनीस प्रांडप म्हणल्या लायक मुखेल्यान बाप मायकल तोराचे मार्गदर्शनाखाल सुरू केल्ले मरयेचे लेजन आरतीचे मिसाव करून आसा। मोरी मायेच्या मंताकाल सोलोन आसचे मोरयेचे लिजन आमच्या दियेसीजंतल्या जायत्या फिरगसांनी कार्याळ सेवा अर्पिता। आमच्या दियेसीजन मोरयेचे लिजन सुवात करून इजय, बेंदूर, वालेन्सिया आनी पुत्तूर इगर्सांनी 500 वर्सां संपयल्यान। ह्या देण्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया। देवान दिल्ल्या देवा दिन जाल्ल्या सौर आत्मे डिरेक्टर बापांक तशें लिजनाच्या संद्यांक आमी सस्तसो विशय मागता। मुखल्या वर्सांनी मोरयेच्या लिजनाचो मिसाव मोरये मायेच्या मंताकाल निरंतरी मुखारून असो म्हणून आमी मागता। ह्या मिसाचे पवित्र आसचे आमच्या दियेसीसचे विगार जनरल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना बापाक तशें साबेटणीकरच्या यासक बापाक आमी स्वागत करता। आयची देवस्तुती खालती जावन सोम्याच्या रसान परती जावंक उलो दिता। जेजू देवाचो पूत तरी खालतो जावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयलो अशें आम्हा सर्वांक खालतो जावंक ताणें उलो दिलो। जेजू परेन खालतेपण आमचें तें रुता जावंक देवाचो आदार मागया। आतां आमी प्रवेश गिताक उबे रावया। Good
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाचो महत्व आमी येदोळसो जाणा जाल्या. मोरयेच्या लिजन ह्या अपोस्तोलीक मेळाक 100 वर्सां समच्या संदर्भार आनी येदोळस आमी आयकल्या प्रमाणे आमच्या दियेस जयंती 55 वर्सां संपयल्ले लिजन 4 गजांनी आसले उल्लेख केले आमी जाणाव. ह्या फाटल्या 100 वर्सां खातीर आयच्या दिसा आमी अर्गां दिवन सर्व लिजनेस्तां सांगाता आयल्या आनी आमकां सगळ्यांक आसा उत्तीम देख मोरयेची. आनी त्याच प्रमाणे आयच्या साद्या काळाच्या 22व्या आयताराची देवस्तुती तसलोच एक संदेश आमकां दिता खालतेपणाचो. मोरयेन खालतेपणान आपूण सोम्याची चारणदाशी म्हणलें आनी त्या प्रमाणे सोम्याची सेवा केल्ली. आनी हर एक लिजनरिस्त मोरयेच्या देखीन खालतेपणाची मागण्याची जिणी आदारण आपल्याच स्वंत पवित्रपणाक कारण जाता आनी देवाक अर्गां होगळाप दिता. आनी हो अर्गां होगळाप संदर्भ आज आमी परत प्रत्येक तरान संभ्रमतांव 100 वर्सां खातीर देवाक अर्गां दिवन आनी हे मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां जावन भेटोवच्या ह्या वक्तां आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ मनान शुद्ध काळजांनी बलिदान भेटोवंक आतां आमी आमकांच आयतें करया. आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी मोगोन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ह्या बसत बगेवन सदां सावकार मोरयेक उदोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाधिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजातात. आमची खालसां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मायपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. कित्याक सरेस्पोरची पदवी भोव व्हड, तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा. पातकी पातकांचेर पातक दाळटा. गर्विश्ट मनशाचे रांधान गितां गायारांनी म्हणून नाचतात मोरया. देवा गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस पोटाचे नांव ताचे मुखार देवा. दुर्या दत्यांक एक बेडा तुवें बांदला. आपल्या पवित्र मंदिरान रपोन काडचलो तुजो स्वंत गांव. नव्यान सुफळ केलो. थंय तुजे पदचे विठाळ बांदले. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्याक म्हण तुवें गायान केलें. तुज्या गुणां देवा, दुबळ्या धाकट्याक एक बेडा तुवें बांदलाय. तुज्या उदार मनान देवा, दुबळ्या धाकट्याक एक बेडा तुवें. वाचा. तुम्ही इस्रायल घरांबरी कुडीच्या विश्वांनी पारखवेत जातसल्या वस्तूंक लागीं सरोंक ना. ती सिनाई पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुत्तुरेचो आवाज आनी तरतरावपी उतरांचें गर्जनें आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाज्याक जमल्यात आनी एक एकठांय जाल्यान. सर मनशाची जर्ती करतेल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समकर तुमी उबी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूसी आनी आबेलाच्या रक्तापरास अदीक अर्थाच्या शेनायल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचें उतारी. देवाचे वरकार. सर्वेस पोर तुमचे सवय आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक साबत दिसा जेजू फारिजेवांच्या एका मुखेस्ताच्या घरात जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका फारोत करनासले. जेवणाक आपयलेले सैरे आपणाक पयल्ल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजेवरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत, तो वळू तुमकां दोगांयकी आपोवन दिल्लो घरचो येजमान येवन जागो हाका संदी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयलां थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तो तुका आपोवन दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इस्ता वयर वचून बस. पेद्मा सांगाता बसल्या सर ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्याक तो सांग लागलो, तूं कोणायकी बऱ्या पाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या गिरेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, तोंट्यांक आनी कुड्यांक आपय. तोळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवानपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटी मेळटलें. देवाचें उतर ये. क्रिस्त थंय मोगाच्या रिजान रिस्तानो आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, साद्या काळाचो 22वा इतार आनी ह्या इताराची देवस्तुती अपुरबायचो संदेश खालतेपणाचो आमचे मुखार दवरता. सांगातास असलो एक संदेश आज हांगासर आमी संभ्रमच्या मोरयेच्या लिजनाच्या अपोस्तलीक मेळाचो सुरवातेचो 100 वर्सांचो जुबलेव आमच्या दियेसीजेंत आनी सांगातास हो सम्मेळ सोलोमच्या वखदां एकामेका थाळ पडचे म्हूण आमी म्हणासय. खालतेपणा विशयान मस्त शिकोवण, मस्त शर्मावी आमी आयकल्या जावंक पुरो. जायतीं निदर्शनां आमी आयकल्या जावंक पुरो, पूण हांव खंयचेंच निदर्शन उल्लेख करूंक हांव कशी वराना. जायत्या जाणांनी आपल्या खालतेपणा मुखांत्र, खालतेपणाच्या शिगुणा मुखांत्र जेजूचो पाटलाव केला. जायतीं जाणां खालतेपणा मुखांत्र वर्ती जावंक पावल्यान आनी जे जेजुवाच्या सुवातेन आमकां सांगता, जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो म्हणलो संदेश जायत्यांच्या जिवनांत खरो जाल्लो आमी खंडीत जावं जाणा आसूंक पुरो. आनी ही व्हड व्हड मनशां जावंक पुरो वा घेवन मदर तेरेसा, आमच्या राष्ट्राचो महात्मा गांधीजी जावंक पुरो, अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंग्टन आनी जायते जाणां व्हडले मनीस व्हडल्या हुद्द्यार आसले. तांच्या साद्या मोडा मुखांत्र ते निजायकी मनशा मुखार मात्र न्ही, देवा मुखारय वर्ते जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां क्रिस्तांवांक खालतेपणाची जायतीं निदर्शनां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. आमी जर परण्यासोल्ल्यातावन सुरवात केलें जाल्यार आब्रामातावनूच आमी सुरवात करया. त्या सोदोमा गांवांक देव नाच करूंक वेता आसतना आब्राम एक व्हडलो मनीस, भावार्थो बापूय म्हूण आमी ताका आपयता, देवान ताका विसरून काडिल्लें. आनी असलो मनीस देवा लागीं म्हणटा, हांव धूळ आनी गोबर सरस्परागे उलोवंक हांव धैर्य घेता. इतल्या खालतेपणाचो तो व्यक्ती आपूण कांयच न्ही म्हूण वळखून घेता. जावं पुरो जाकोब, इस्रायल लोकांक नांव आयिल्लें या जाकोबा मुखांत्र, तो एक पात्रियार्क. आनी तो म्हणटा, म्हाका तुज्या सेवकाक तुवें दाखयले दायेक आनी पातयेक हांव योग्य न्ही म्हणून. जावं पुरो मोइजे, इस्रायल लोकांच्या आदीं
जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्या उपरांत म्हजें उलोवणें सवकास सुडाळ उलोवंक कसो म्हज्यान जायना. ताणें उलोवंक आसलें फराव्या मुखार, तांच्या अधिकारी मुखार, आनी असलो मनीस खालतेपणान आपूण नाफो म्हणलें वळखून घेता. नव्या सल्ल्याक आमी आयल्यार जेजूनच स्नान इगजुआ विशीं सांगलें, स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी स्नान इगजुआ उपरांत व्हरतो दुसरो ना म्हणून. आनी तसो स्नान इगजुआ म्हणटा म्हजे उपरांत येता तो व्हरतो आनी ताच्या पांयांच्या वाणाचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तितल्या खालतेपणान आपलें खालतेपण तो उसारता. तो शातापाती आपल्या साकरासत विनाती करच्याक आपल्या सेवाकांक जेजू लागीं धाडिल्लो तो उसारता. सोम्या तुवें म्हज्या फाक्या भितर येवचें म्हाका फावो न्हय. एक उतर सांगल्यार पळय म्हजो साकर बरो जातलो. पेद्रू आपोस्तलांचो मुख्यस्त तो म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. सांग पावलान सांगची उतरां ताच्या पत्रांत आमी वाचता. दोमदूतां मदें हांव कनिश्ट. दोमदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय. आनी अशें खालतेपणाची ही आनी जायतीं हेर निदर्शनां देखी आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. खालतो देवाक लागीं जाता. आयच्या पयल्या वर्सा सिराकाच्या ग्रंथांत हांव न्हू तो ह्या वाचपान आमी आयकलें, जितलो तूं व्हड तितलो तूं लालवीकायेन चल आनी सरस्वती कृपा तुका मेळटली. आमी देवाक लागीं जातले हांव देवाच्या कृपेक वळख जातले हांव जर आमी खालतीकायेन चलता तर. आनी देखूनच तो पब्लीक आनी फारीजेव टेंपलाक मागणें करूंक गेल्लो आनी दोगांयनी मागणें केलें. पूण त्या पब्लिकानाचें पातक्याचें मागणें खालतीकायेन केल्लें, खालतेपणान केल्लें तें मागणें देवाक मानवालें आनी तो देवाक मानलोलो जावन ताच्या घरा गेलो. आनी अशें खालतेपणांत मुखांत्र आमी देवाक लागीं जाता. देवाक आमी भोवसर लागशिल्ले जावन जियोंक शकता. आनी आसा आमकां उत्तीम देख आमच्या सुसमयाची जेजू क्रिस्ताची. तो खालतो जालो. सांत पावल फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा, सायमान तो देव जावन आसलो तरी त्या देवपणाच्या समाजपणाक तो लब्ध रावलो ना. भगारी गुलामाचें रूप घेवन आमचे बरी तो मनीस जालो आनी खुर्साच्या त्या हीनपणाच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. पूण देवान ताका वर्तो केलो, वर्तें नांव ताका दिलें आनी ह्या नांवाक हर एकल्यान बागवा जाय दिंबी म्हणून तो म्हणटा. आनी खालतो जावनूच ताणें शिसांचे पांय धुवन खालतेपणाची वर्ती देख आमच्या मुखार तो दवरता आनी तो आमकांय ताचे बरी जावंक उलो दिता. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. जेजू तावन आमी खालतेपण शिका जाय. जेजू बरी आमी खालते जाय जाय. पेल्याचे पांय धुवचे तसले व्यक्ती आमी जाल्ल्या वेळार आमी तो खालतेपणाचो शेगून आमच्या जिवितांत जियेतले. आयच्या सुवातेंत आमी जेजू त्या फारीजेवांच्या मुख्यास्ताच्या घरा जेवणाक गेल्लो. जायते व्हड व्हड मनीस थंयसर आयिल्ले आनी भविश्यात ते सगळे आपणाक मानाच्यो बसका सोदून आसल्यो आनी थंयसर जेजू तांकां ताचो संदेश त्या संदर्भांत दिता. कोण खालतो जाता की ताका देवूच वर्तो करतलो. जेवणाक आपयल्या कडेन, खंयच्या कार्याक आपयल्या कडेन पयलो जागो सोदूंक वचनाका, कित्याक तो जागो दुसऱ्यांक अमानात केला जावंक पुरो. ताच्या बदलाक तूं आक्रेचो जागो सोद आनी सगळ्या सैऱ्या मुखार तुका आपयलो. तो तुका मुखार आपयतलो आनी मानाची बसका दितलो आनी तुका मान जातलो. आनी ह्या रितीर तुमी खालते जाल्ल्या वेळार वर्तो जातलो म्हणलो संदेश जेजूच्या सुवातेंत आमकां दिता. हांवें आनी एक उत्तीम देख बाकी दवरल्या पवित्र पुस्तकांत हांव आनी ती जावन आसा मोरयेची. मोरी खालती जाली. बडव्यान इसबी हाडिल्ल्या वेळार मोरयेन म्हळें, हांव सोमयाची चरण दशी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी तिच्या स्तुती गायनांत ती म्हणटा, आपल्या किरकोळ चरण दशीचेर ताणें दया दाखयली आनी ताणें गरव्यांक दुस्पटायलां. उंच आसनांत हांव व्हड व्हड मनशां सकला घाल्यात आनी विनितांक वयर उबारल्यात. आनी जें कितें देवान आपणा थंय केल्लें ती तेच्या स्तुती गायनांत उसारता. आनी असलेंच स्तुती गायन आयच्या पयल्या वचपाचें जावन आसा म्हणलें आमी समजता. कित्याक हांगासर सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा, गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वकात ना, कित्याक खोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां रोंबयल्यांत आनी ती काडूंक भोव चड कश्टाचें. आनी देखून तूं खालतीकायेन चल आनी तो वळू देव तुजो चड मोग करतलो. चड म्हळ्यार तितून म्हळ्यार एकलो दान धर्म करता जावंक पुरो, पेऱ्याच्या गरजांक पावता जावंक पुरो, तेंय गरजेचें वय. पूण ताच्या की चड तूं खालतो जाल्ल्या वेळार देव तुजो चड मोग करतलो म्हणलो
विशयी आयच्या पहिल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा आसतना असलो एक विशय आयच्या ह्या संदर्भाक आयच्या लिजनाच्या 100 वर्सांच्या जुबल्या संदर्भार आमकां नियाळूंक फावो जाल्लो तसलो. मरयेचें लिजन अपोस्तलीक मेळ हो घडोवन सुरवात जावन 100 वर्सां आदल्या वर्सा जाल्ली आनी बेगीनच 101 वर्स हो मेळ संपयता. संवसारार सुमार 170 गांवांनी 1 करोडाच्या चडीत लिजनरिस्तां ह्या मेळाचे सांदे जावन आसात आनी अपोस्तलीक मेळा पैकी आसल्या सांद्या पैकी चड सांदे मरयेच्या लिजनांत आसात म्हणटात. कुडीच्या आनी आत्म्याच्या फायद्याच्यो दयाळाच्यो करण्या मुखांत्र मरयेच्या खालतिकायेच्या आनी मागण्याच्या देखीन मागणे आनी भाव बांदवपणान एकामेका आदार दिवन पवित्रपण जोडूंक लिजनरिस्तां आपले प्रयत्न चलयतात आनी त्या मुखांत्र देवाक महिमा दिवंक ती प्रयत्न करतात. तुजें काम खालतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करतल्या प्रास तुजो चड मोग करतलो म्हळी पयल्या वाचपाची उतरां लिजनरिस्तां थंय करी जातात. जावंक पुरो दान धर्माचें व्हडले वावर लिजनरिस्तां करिना जावंक पुरो पूण मागण्याक आसलें बळ तांणी करच्या मागण्या मुखांत्र ती पवित्र सभेक आग्याची देख लिजनरिस्तां मरये तावन घेतात. मरयेक आपली पात्रोन म्हणून मानून घेवन मरये देखीन सोलोवंक आनी देवाक मानवंक ती प्रयत्न करतात. आनी ह्या लिजनरिस्तांच्या 100 वर्सांच्या जुबल्या संदर्भार दिल्ल्या उल्या प्रमाणे लिजनरी पिठांत बरशिल्ल्या कमिरा बरी त्यो कामीर आमकां उक्त्यान दिसना पूण त्या कामिरान कसो वावर आमकां उक्त्यान दिसता तसो प्रतिफळ आमकां दिसता. पीठ फुगता तें आमी जाणाव आनी जेजूनच दिल्ल्या उल्या प्रमाणे हर एका लिजनरिस्तान एका कमेरा बरी पवित्र सभेंत आनी समाजेंत आपलो वावराचो प्रतिफळ दाखोवन दिवंक जाय. आनी पवित्र सभेच्या 100 वर्सांच्या ह्या चरित्रेंत लिजनरिस्तांच्या मागण्या वरवीं पवित्र सभेक जायतें बळ मेळ्ळां. जायत्या दुस्मानाच्या दाडी तावन निवारलां. सैतानाच्या दुश्टकायेतावन पवित्र सभेक निवारलां. कित्याक मागण्याक बळ आसा आनी ह्या मागण्या मुखांत्र पवित्र सभेक मोठो आदार ह्या लिजनरिस्तांच्या वावरा मुखांत्र पवित्र सभेक लाभला म्हूण आमी सांगत जाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज तुमी ह्या 100 वर्सांच्या जुबले संदर्भार देवाक अर्गां दिता आसतना संतोश आनी संभ्रम चलयता आसतना तुमचें मागण्याचें जिवीत तुमचें वैयक्तीक पवित्रपण तुमच्या कुटुंबाचें बरेंपण भावार्थी जिवन आनीक चड आनी चड जिवाळ करूंक प्रयत्न करा. परवां सप्टेंबराच्या 7 तारखेर 101 वर्स लिजनरीच्या ह्या अपोस्तलीक मेळाक संपतात आनी ह्या संदर्भी बाबसाहेबाच्या त्या इंडल्जन्सीच्या विभागांतावन एक इंडल्जन्सी लिजनरिस्तांक बासायिल्लें आसा. एका लिजनरिस्तांच्या इगर्जेक वचून आमच्या बापा सतमांता मागणें म्हणून एक बरें कुमसार जावन फातकांचे बॉक्सांनी म्हणजे इंडल्जन्स जरसो अवकाश पवित्र सभेन आमकां करून दिला. हाचोय फायदो आमी घेता आसतना पवित्र सभेंत चड आनी चड बरेंपण जातलें. पवित्र सभेक बळ मेळटलें. बाबसाहेबाक ताचें मिसांव चलोवंक आदार मेळटलो. बाबसाहेबाच्या नांवान वावर करच्या सर्व गोवळ्यांक सर्व भावार्थ्यांक व्हरतो मोठो आदार दितल्यात आनी अशें पवित्र सभेच्या मिसांवांत तुमचो पात्र व्हरतो जावंक पावतलो. हो वावर करूंक मरयेची देख तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक प्रेरीत करून दी म्हण आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी विशेश करून मरयेची खालतिकायेची देख आयच्या सुवातेंत आनी आयच्या देवस्तुतेंत आमकां मेळची तसली आमच्या दिसपट्टे जिवनांत आमी वापरन देवा मुखार आमी श्रेश्ठ जावच्याक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सरपदवदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो. हांव खान मरयेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाताकाल ताणें क्रूस सोंसलें. ताका कुर्साक जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सरपदवदा देव बापाच्या उजव्याक बसला.
तेंकां हांव जुंय आनी मेल्ल्यांची मनसेवा करूंक येतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांच्या बोगसांनी कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आमची प्रार्थना आतां आमी सर्गीच्या बापा मुखार दवरया. पवित्र सभे बसत समाजे बसत आनी आमच्या हरी एकल्याच्या गरजां बसत आमची प्रार्थना आतां आमी बाबार्थांच्या प्रार्थना मुखांतर उसान सांगया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पोळी सभेच्या वडिलांनी कालतेपणान आनी बळेपणान तांचे ताबेन असल्या लोकांक चलयशें आनी सोम्याच्या मोगाचो गुरसायशें आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे अधिकारी आनी लोकां प्रतिनिधींनी तांच्या ताबेन असच्या लोकांक शांती समाधानान चलो भ्रश्टाचार हिंसा आनी क्रूरपण निवारो क्रम देशे कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. वारान पिडे समस्यांनी तुज्या पुता जेजूची देख घेवं उजवाड लाभय आनी तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा जिणेंत कलतेपण आनी बळेपणाच्या सेगुणाचो पोस करूंक आनी कुटुंबांत एकवट आनी मोग वाडोवंक मिनत सडच्या आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी विविध तराच्या ताळण्यांनी सांपडून कांगाल जाताना तुज्या पुताचे आदर्श घेवन तांच्या जिणयेन जैत आपणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आम्हा सर्वांनी गौरव हंकार वयलो स्थानमान हांव आनी म्हजें म्हणलें चिंतप संडून कालतेपणान जियोवंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज प्रधान याजक जावन मिसाची बेटोवणी करच्या मोन्सिंजोर बाप मॅक्सिम नोरोना इजे इफिगेजो विगार बाप जे साल्डाना देश इजेचो मरियेच्या लिजन संघटनाचो आत्मीक डिरेक्टर बाप फ्रांसीस डिसोजा तशेंच सर्व याजकांचेर तुजी काकुळटीची दिश्ट घाल. तांच्या मिसा वावरांत तृप्तीपण जिवीत लाभय आनी भलायकेंत राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घाल तुजें बेसांव आमच्या सर्व लिजनरींचेर तांची सेवा निस्वार्थपणी करूंक कालतेपणाचो आनी विधेयपणाचो शेगूण आम्हा सर्वांक दिवन भलायकेच्या वक्तान सुफोळ कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मोरयेच्या लिजनान सेवा दिवन अंतरल्या सर्व आत्मीक डिरेक्टर बापांक तशेंच अंतरल्या लिजन भाव भयणीक सास्तीक विशय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौनपणी आमच्या हरी एकल्याच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा तुज्या पुतान आमकां कालतेपणाची वर्ती देख दिल्या त्या देखीन आनी सांगातास मोरयेच्या आदर्शान आमचें क्रिस्ती जिवीत खालतेपणाचें करच्या खातीर आमकां गरजेचो आदार आनी कृपा लाभय. बापा आमी थोडी प्रार्थना तुज्या मुखार उक्त्यान उसारल्यान जायते आमच्या काळजाचे अत्रेगी आसा ते सर्व आमी तुका समर्पण दिता. आमच्या सर गरजांनी तुजो आदार तूं आमकां लाभय. हें मागणें आमी तुका करता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Yeah.
capitão, Munshawauran Kelly, Pritu Mendeli, Manuntungi Mun Paratau, Mundo Aniwai, Keni Bapa, Kanya Kalsa, Di Arkitau, Munshawauran Kelly, Pritu Mendeli, Manuntungi Mun Paratau, Kitu Ye Bapa, Kali Krimo Gaji, Mukan Tuka Dimji, Tuka Mopu Dimji, Saudi Tuka Marmunji, Kitu Ye Bapa, Kali Krimo Gaji, Mukan Tuka Dimji, Tuka Mopu Dimji, Saudi Tuka Marmunji. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या आणि आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सगळेस्पोर मारून घे. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें, आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवी ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sarvata tuja vai mama, om sarge
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता उदें ते तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास शापर जातूं समयता साय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत हातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो गोड परगटुया बापा आमचे सोडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनः जिवंतपणासो आनी सर्गात सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें ही कूड आनी कोत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुले तुजे पवित्र सभेक बाबतान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाता दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धर ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये
तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सोबसकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी Hola,
आजो घडता येण्या तुझ्या राखून रावता हवा शेता सोमिया प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगांत थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सदांच वसूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्याक आमच्यो तकले आमी बागोवया. भगवंत नांवकार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरों. अंकार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज अंकार मरियेच्या लिजनाच्या फेस्ता संदर्भार तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी आमचे अंकार मयेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे समें सदां आसो. वसनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दे करून ये गडी बसया. मगचेनो दोन दिन वस्ते शब्द आईच्या संभ्रमा विशांत मरियेचे लिजन शतमानोत्सव असो संभ्रम मिसाच्या पवित्र बलिदाना मुखांत आमी चलयलो. मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें देवाक अर्गान जावन देवान गेल्या त्या 100 वर्सांनी मरियेच्या लिजनाचेर वतल्ल्या कृपे देण्या खातीर देवाक आमी सगळ्यांनी ह्या मिसाच्या बलिदाना अर्गां दिली. देवाक जावं अर्गां. दुसऱ्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या देशचे विगार जेरेल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना. तांणी हांगासर येवन ह्या मिसाचो प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन आईच्या देवस्तुती लागती जाल्लो प्रसंग देवन सांगताच मोरयेच्या लिजनाची चरित्रा आनी मोरयेच्या लिजनाचें मिसांव ह्या विशयान ती सांगून पवित्र सभेंत हें मिसांव आमी कशें मोरयेच्या लिजनाच्या भाव भयणींनी कार्य करी जाय म्हूण भोव सोबीत तरान गुंडायन तांणी प्रसंग दिला. ह्या खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे देवाची आशिर्वाद मागता. सांगत आस हांवें देव बरें करूं म्हणास हांगाचे विगार बाब JB सल्डाणा ह्या कार्याचें फुडारपण चिंताप घेतिल्ले जावन आसात ते तांच्या मार्गदर्शनाखाल हांवें म्हणाज आयचे अर्ध्या दिसाचे हे कार्यक्रम शतमानो संभ्रम चल्ला. तांकां ताणें दिल्ल्या मार्गदर्शनाक ताणें दिल्ल्या सर बरेपणाक ताणें पाठुंबो दिल्ल्या खातीर उत्तेजन दिल्ल्या खातीर बाप JB सल्डाणा तुमच्या समेस्तांच्या नांवान भाव भयणीनो तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर मिसाची सा भेटून केल्ल्या याद्याक खातीर बाप एंड्रू लियो डिसोजा बंदेल फ्रिगेचे विगार सांगातस हांगासो सांगाती याद्याक बाप विन्सेंट सिक्वेरा आनी हांगासर देवस्तुतेक गितां गायनां गायल्यांत हांगासो क्वायर मिस्त्री मानेस्त आयवान आनीक गायन पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच येद्या व्हड्या संख्यान आमच्या मंगळूर दियेसीस जावन तशेंच उडपी दियेसीस जावन लिजेणारी भाव भयणी हांगासर आयल्यांत तांकां आनी तुमकां हर एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर देवाची आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं आनीक मोग आसूं. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ऐका एक सूचन आसा. उडपी क्युरिया काउंटची आयल्यांत तांणी भायर फोट्याक रावचें कित्याक हांगासर एक दोनच फोटे आहले त्या देखून तुमी सुदर्शन व्हरचें. भायर मेटा कडेन तुमी